नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणात दुबावित सोहम नायकाड आनीक एक कागाळ दाखल। कागाळी चड जाल्ल्यान जामीन मेळप जाला कठीण। फाटल्या 5 वर्सां सावन फिरतालो चलयांक घेवन। मीराबाग वाठारांत जावचो ना बंधारा प्रकल्प। मुख्यमंत्र्यान दिलें आश्वासन। थळाव्यांनी 49 दिसां उपरांत आंदोलन घेतले फाटी। प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान दिलां आश्वासन। ही एक कार आणि 2 स्कूटरी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। कारीन दोनूय दुचाकीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान एका दुचाकी चालकाक आयलें मरण, जाल्यार दुसरो चालक आसा गंभीर जखमी। अर्डनवाडी मया फाटल्या दुस्मानकायेंतल्यान व्हडल्या भावान धाकट्या भावाचेर केलो सुरयेन जीव घेणो हल्लो। धाकटो भाव गंभीर जखमी, उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल। बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करतना तुटली दोरी। सुदैवान टळी भर दुर्घटना। घडणुके पर्यटन खात्यान मागला अहवाल, ना जाल्यार जातली धन्याचेर खर कारवाय। आणि सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत धक्को दिवपी गजाल आयल्या उक्ताडार। अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ल्या बायक सापडले डिझल। घडणुकेक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण। बेगोबेग कारवाय करपाची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। मीराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्प जावचो ना। थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो। थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही, अशें मुख्यमंत्री सावंतान मीराबागच्या थळाव्यांक सांगलें। थळाव्यांनी मडगांवां मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केले उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटी घेतले। प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें। पळयात। मीराबाग बंधारा प्रकल्पाआड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आशिल्ले। थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी दिल्ली। या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 खाला कडक जमाव बंदीचो आदेश लागू केल्लो। देखून मीराबाग बंधारा प्रकल्पाआड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। मजगतीं मुख्यमंत्री सावंतान सांग्यार जाल्ल्या कार्यक्रमा वेळार बंधारा प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन दिलें। ताचे उपरांत मीराबागच्या थळाव्यांनी मडगांव मोती डोंगर वाठारांत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्री सावंतान तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले खंय। देखून पुराय प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यान निमणे 49 दिसां उपरांत थळाव्यांनी आंदोलन फाटी घेतले। आता आम्ही ताका तेच सांगला, आमची जी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंधारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें। आतां ताका फक्त सांगला हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता। आणि आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंधाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून। आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें, जेन्ना आमी आयटीआय घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें। हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जे आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो। दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डे जे WIDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा ते दोन्ही पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला। तिसरो जे WIDन जी अंदाधून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो। सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा। आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा। सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा। फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता। हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच ह्या गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी ही जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात। आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो जे गोंयभरचे जे लोक
ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिव्हिस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाचे हे घेयना, पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. त्यांचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. 49 दीस आज कंप्लीट जाता आणि मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें तें आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खरेंच बरें दिसता. हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे. त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्ष आणि जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी. खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ती एक कार आणि 2 स्कूटरीमध्ये भिरांकू अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेरियर कारीन दोनूय दुचाकींक नेटाचो धपको दिल्ल्यान दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाले. हातूंतले एकल्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयले. कार चालक सोऱ्याच्या घुवेंत आशिल्ल्याचे घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी सांगिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव म्हापशांतलो, म्हाका दुयेरान सोड म्हणून सांगलो. तो तेवटेन घेवन गेलो. खंय येलो तो बाळा रावत. थंयसून घेवन येयलो पळय, कांयच खबर ना. ताका हांगता गाडी नाचोवं नाका. तेवटेन तायट आसलो तो. मारलो पळय तो एकटो एक्सपायर जालो. फूल डेड आसलो. तोंडानसून रागात बी येयल्लें. अंडरवेरीन आसलो. फूल पॅन्ट बी पिद्दली तेची. आणि एक दुसरी गाडी. तुम्ही खंयच्या गाडयेन आसले? आमी 4 व्हिलर. 2 4 व्हिलर इन्वॉल्व आसा तर. तू खंयच्या आसलो? ब्लॅक कलर. हॅरियरान. हय ब्लॅक कलर. अरे तेणी म्हाका दुयेरान सोडटा म्हटलो आणि खंय घेवन गेलो कळ्ळें. आणि ताका सांगता गाडी नाचोवं नाका. पॉवर स्टेरिंग न्हू. ह्या वदान त्या वदान घेतली. केन्ना तो आबूज जालो. तो 2 व्हिलर आलो. हांगार वयता म्हणून न्हू आबूज जालो. घाम करून मारली तो सायडीक. त्याच्या फुडें आनी एक गाडयेक मारली. दोग जाण 2 व्हिलर आसले. दोगांचेरूय मारले. हय एकटो डेड. 2 व्हिलर आसलो ते. हय डेड. आणि बाकीच्यांक कितें जाला? एकटो डॅमेज आहा खंय. एकटो डेड जालो. थंयसले लोकल्स म्हणटा ड्रायव्हर ड्रंक आशिल्लो. हय ड्रायव्हर ड्रंक. पियल्लो तो. हय पिवन गाडी मारली. हय मेडिकलाक गेला ताका. हळडणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळिमो फासपी एक घडणूक आयतारा राती उक्ताडार राहिल्या. किरकोळ वादाचे रुपांतर झगडेत जावन एका भावान दुसऱ्या भावाचेर सुरयेन वार केले. या जीव घेण्या हल्ल्यात सागर गुरुदास मायंडकर गंभीर जखमी जावन ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन कारवाय करीत दुबावीत संजय गुरुदास मायंडकराक अटक केली. हळदणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळिमो फासपी एक घडणूक आयतारा घडली. व्हडल्या भावान रागाच्या भरात आपल्या धाकट्या भावाचेर सुरयेन हल्लो केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत संजय आनी ताचो धाकटो भाव सागर हांचे मदीं फाटल्या कांय वर्सां सावन कुटुंबीक वाद सुरू आशिल्ले. आयतारा राती 9:30 ते 11 वरां मजगती संजय आपल्या पयलींच्या घरा आयिल्लो. ह्या वेळार सागरान घराचें दार उगडूंक न्हयकार दिल्ल्यान दोगांय मदीं शाब्दीक वादावादी जाल्यो. वादाचे रुपांतर झगडेत जावन संजयान रागाच्या भरात घरांतल्यान सुरी हाडून सागराचेर जीव घेणो हल्लो केलो. संजयान सागराच्या आंगाचेर तशेंच गळ्याचेर वार केले. रक्तान भिजिल्ल्या सागराचो आवाज आयकून शेजारचे लोक जमले. उपरांत संजयान थंयच्यान पळ काडलो. जखमी सागराची बायल स्वरा सागर मायंडकर तिणे हे घडणुके विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. उपरांत पुलिशेन सांपळो रचून दुबावीत संजय मायंडकराक सोमारा सकाळी अटक केली. सागराची बायल स्वरा सध्या आपल्या आवयगेर रावताली. घोवाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून तिका व्हडलो फटको बसला. व्हडल्या भावानूच धाकट्या भावाचेर कुणी हल्लो करपाची धक्कादायक घडणूक मये वाठारात घडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा राती उसरा मयेच्या हळदणवाडीचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सागर मायंडकर हो जो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आसा तो राती हळदणवाडी आशिल्ल्या आपल्या मूळ घरा आयिल्लो. तो घरा येतकीच त्या घरात आशिल्लो ताचो व्हडलो भाव संजय हांचे मदीं झगडी सुरू जाली. झगडी सुरू आसतनाच संजय हाणें सागर हाच्या पोटाचेर आनी मानेचेर तशेंच हाताचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्याचें कळटा. ह्या हल्ल्या उपरांत सागर हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटलांतल्यान बेगोबेग उपचारा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हेल्लो आसा आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसात. ही घडणूक घडिल्ली तेन्ना जो हल्लो करपी आसा तो संजय हो सोरो पियेल्ल्याचें कळटा. तातूंतच तांणी हो हल्लो केल्ल्याचें कळटा. हो हल्लो नेमको कित्याक जाला तें कळूंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोगूय जे भाव आसात, व्हडलो संजय आनी धाकटो सागर, हे दोगूय जाण वेगवेगळ्या सुवातींचेर रावता आनी दोगांयच्यो ज्यो बायलो आसात त्यो तांच्या वांगडा रावनात अशें कळटा. जो हल्लेखोर आसा तो एके दिवचलच्या ITCंतले एके कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपास करून जो दुबावीत आरोपी आसा संजय मायणकर हाका अटक केल्ली आसा आनी हाचो हे एकंदरीत प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV हांच्या आनी PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. वागातोर वाठारांत एक हॉटेल मॅनेजरान आपल्या कर्मचाऱ्याचेर सुरयेन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत तो कर्मचारी जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करतना पॅराशुटाची दोरी तुटली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक 29 मार्चाक घडली. अशे तरेचे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी करतना सुरक्षेविशीं जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे परतून एकदां मुखार आयले. मजगतीं हे घडणुके पर्यटन खात्यान अहवाल मागला. गरज पडली जाल्यार संबंदीत धनियाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. एकोणतीस मार्चाक बागा दर्यादेगेर एक भयानक घडणूक घडली. दर्यादेग पर्यटक पॅरासेलिंग करतालो तेन्ना अचकीत पॅराशुटाची दोरी तुटली. पर्यटक उदकांत पडलो. उपरांत ताका थंयच्या थळाव्यांनी वाटयलो. हे घडणुकेक लागून दर्यांत वॉटर स्पोर्ट एक्टिव्हिटीज करतना पर्यटकांची सुरक्षा घेता काय ना हो प्रश्न परतून एकदां मुखार आयला. हे असले प्रकार करतना सुरक्षा विशीं कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे घडणुकेची दखल पर्यटन खात्यान घेतली. हे घडणुके विशीं सविस्तर अहवाल संबंधीत धनिया कडल्यान मागला. तशेंच गरज पडली जाल्यार संबंधीत धनियाचेर खर कारवाय करून ताचो परवानो रद्द करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ली बाय डिझलाक लागून दुशीत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे घडणुकेक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. थळावा आमदार आतोन वाझ हांणी पुलीस आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दुशीततायेचो अचूक स्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवणी दिल्या. एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या. तातूंत सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या लागसर आशिल्ल्या बांयचें उदक डिझलाक लागून दुशीत जाल्या. पॅरीस पाद्री फादर केनेथ टेल्स हाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 15 दिसां सावन ह्या वाठारांतल्यान घाण वास येतालो. निमाणे आयतारा ही गजाल आमदार आंतोन वाझ हाच्या नजरेक हाडली. उपरांत आमदार पुलीस आनी संबंदीत खात्यांनी थळार संयुक्त तपासणी केली. थळाव्या लोकांनी बांयचें उदक काडून कागदाच्या आदारान तपासले तेन्ना ते उदकाक उजो लागलो. देखून ह्या उदकांत डिझल आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. आमदार आंतोन वाझ हाणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक ह्या प्रदूषणाचो नेमको उगम सोदून काडपाचो निर्देश दिल्यात. हे घडणुकेक लागून पर्यावरण आनी सुरक्षेच्या मळार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात आनी थळाव्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेची तुमकां पयलें आसतलें चेची सायडीन इवेल आसा बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां इगर्जेचे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हे आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता. जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें जालां. काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें. जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा
ताका आपयता म्हणून सांगला आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता. म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय. एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना. जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तेंगे वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा. हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता. ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRT इन्स्पेक्शन करता सायडीन. चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा. मार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ. ताका 4 वर्सां जालीं. एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा. खावपाक एकदम बरें. अंदूच्या वर्साक ते जून जावचे आदींच पडोंक लागले. केन्ना ताजीं फळां पडनासलीं. हे उदकान शिंपल्या उपरांत ते पडोंक लागले आनी पिको नासतना बेश्टोच कालेर येता. खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना. सारकें वॉटरी जाला. मागीर हो डिझास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा. उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा. देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच. सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची. हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो. इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले. मोर दॅन 3 मंथ जाले की आमचे बांयक प्रॉब्लम जाता. कितें प्रॉब्लम जाता डिझल मेळटा. सद्याक आमकां कळोन येता की वॉराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून. पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां. ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतलें. कळ्ळो काय न्हू. सो बट दीस इज अ सिरियस इश्यू. कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांय आसा स्प्रिंग्स आसा तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो. सायडीक घरां आसा तेंच्यो बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा. सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हूण. सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. फोंड्या पोटवेंचणुके उच्च न्यायालयात दाखल केल्ले याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. दोनूय वटेंचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत न्यायालयान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली. ही सुनावणी आतां 1 एप्रिलाक जातली. ह्या प्रकरणा कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. तशेंच फुडले सुनावणे खातीर लेगीत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडपाच्यो आसात. सांकवाळे सरपंच अनुषा लमाणी आणि उपसरपंच डेरिक वेलेस हांच्या आड 11 पैकी 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडला. सरपंच आणि उपसरपंच हेर पंच वांगड्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात. तशेंच नवे पंचायत इमारतीच्या ड्रीम्स प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ जावन लेगीत काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली. सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जाली हँडओवर केला पंचायतीक जागो केला. तर आतां 6 वर्सां जाली तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा पयशे आसा पूण आमचे पंचायत घर कित्याक जायना. पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन तेका लागून एक. आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटींग आतां पळय आतांचेच सांगताले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च कितले जावपाचे आसले मिटींग आमकां म्हणल्यार 14 जावंक जाल्ली न्हू. 14ची 4च मिटिंगे जाल्या. मागीर आमच्या लोकांचे इश्यू आसता प्रॉब्लेम आसता ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू. पूण ते जायना मिटींग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण आमचे गांवची कामां आसता ती हाडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय ते ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. पण आमकां रेजोल्युशन घेतला ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा थंयसर बसचें पडटा. We have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat.
we are not aware what is happening in the meeting itself, because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken, because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance, and I'm not aware at all. As being a punch member, I'm not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I'm coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means, we being the punch member, we should know, we have the right. 3-4 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता ते म्हाका कांयच खबर ना, पूण विजिलन्सान वचोन आन्सर करपाक म्हाका आसना, कित्याक म्हाका कांय खबर आसना. ही पंचायत एक्चुअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा डायरेक्ट वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरेक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरला ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय 2, पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकच जाय, कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28य ना 14य ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. जेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें, आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. तेका लागून हांव डिसिजन घेतलें. जालें कितें नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां. कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाले आतां विजिलन्सान वचोंक पडला घरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना. ते सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां हा तोय ग्रामसेवकूच. सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी ताका लागून हांव विजिलन्सान वचोंक पडला. पत्ते हांव विजिलन्सान वचोंक पडटा. मडगांव नगरपालिकेची सोमाराक खाशेली बसका आपयली. हे बसकेक फक्त 9 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले, मात सत्ताधारी पक्षाचे कांय नगरसेवक गैरहजर आशिल्ले. देखून कोरम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान बसका तहकूब जाली. हे विशीं नगराध्यक्षाक जाप विचारली तेन्ना सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक कांय अडचणींक लागून बसकेक हाजीर रावपाक पावले ना. आतां ही बसका मंगळारा जातली अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरांनी दिली. जवळजवळ 5-6 काउन्सिलर रुलिंगाचे सांगतलो. बरें ना, लता पेडणेकर बरें ना, सुपूण हॉस्पिटलान आसा, सदानंदी बरो ना, आनीक कोरम जालो ना. तो कोरम जायना म्हणून आमी आयची पोस्टपोन मिटींग पोस्टपोन करून फाल्यां 3 दवरता पळय. सो मिनिमम 30 काउन्सिलर आसपाक जाय कोरम जातलो जाल्यार. तो कोरम जावना, ताका लागून बजेटाची मिटींग आहा ती आयची कॅन्सल करून फाल्यां 3 दवरता. एग्री सगळ्यांक ओके. मडगांव म्युन्सिपालिटीची आज स्पेशल मिटींग आपयल्ली, पूण ती आज एडजन करची पडली. कारण म्हणजे कोरम जो आशिल्लो तो जालो ना. मडगांव म्युन्सिपालिटीक टोटल 25 काउन्सिलर आसा आनी आयची मिटींगेक टोटल 9 काउन्सिलर प्रेझेंट आशिल्ले. मेन म्हणजे रोलिंगाचे काउन्सिलर जे आसा ते एबसेंट आशिल्ले आनी चेअरपर्सनान सांगलें की काही जाण हॉस्पिटलान आसात, थोडे बरे नात आनी थोड्यांची फॅमिली इश्यूज आसात, ताका लागून ते येवपाक पावना. एक म्हणजे ओपोजिशन जे आशिल्ले काउन्सिलर ते ओपोजिशन कंप्लीट काउन्सिलरांनी ही मिटींग बॉयकॉट केली. ही मिटींग जी आसा ती फाल्यां आतां दवरिल्ली आसा. आतां पळोवपाक जाय की हे बरे नाशिल्ले फाल्यां पावतले काय ते परत बरे ना जातले काय परत हॉस्पिटलान वतले, हेंय पळोवपाची रिजन आसा. एकंदरीत पळयत जाल्यार इलेक्शनाच्या फाटीं वेळचेर मडगांव म्युन्सिपालिटीचें राजकारण हालता अशें दिसपाक लागलां. कारण मेन म्हणजे बीजेपीचे काउन्सिलर सद्याक जे आशिल्ले ते एबसेंट आसात आनी रुलिंगान कंप्लीट बॉयकॉट केलें आसा. देखून ते टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करूं. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमी बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात। कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय। गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता। गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक। गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात। सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा। गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना। जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा, जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा। गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। मिराबाग वाठारात बंधारा प्रकल्प जावचो ना, थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो, थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सावंतान मिराबागच्या थळाव्यांनी सांगलें। थळाव्यांनी मडगांव मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्या उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटीं घेतलें। प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें। ती एक कार आणि 2 स्कूटरीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेरियर कारीन दोनूय दुचाकीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाले। हातूंतल्या एकल्याक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयलें। कार चालक सोऱ्याच्या कुवेत आशिल्ल्याचे घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी सांगिल्ल्याचें कळटा। फुडलो तपास सुरू आसा।
हळदणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्या काळीमा फासपी एक घडणूक आयतारा राती उक्ताडा राहिल्या. किरकोळ वादाचें रुपांतर झगड्यात जावन एका भावान दुसऱ्या भावाचेर सुरयेन वार केले. ह्या जीवघेण्या हल्ल्यात सागर गुरुदास मायनकर गंभीर जखमी जावन ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन कारवाय करीत दुबावित संजय गुरुदास मायनकराक अटक केली. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करतना पॅराशुटाची दोरी